तुझे भयणीन भावनो आयज आमकां जेजूची उतरां खूब मेळिल्लीं आसा पूण हाचेर ध्यान मन दवरया. बरे मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आमी सगळीं बरीं मनशां सुरवातेक हांवें म्हणलेलें, पूण भितरल्यान देंवचाराच्या ताब्यांत पडोन आनी केन्ना पडटा आमी जेन्ना आमी आपल्यापणान जिवंक लागता तेन्ना तो आपलो सैक घेता आनी आमकां तो नाडटा, फसयता, फुसलायता. मागीर आमी नको कितें सारकें न्हय पळय तें कळटा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरे भशेन पळयना, तांचे बरोबर उलयना, तांकां पयलो स्थान दिवन क्रिस्तांचे सवयेक जियेता म्हणून आमी तांची सेवा करिना, तेन्ना की आमी जाणो सांगताय हो मनोभाव आमचे मदें ना आनी आमी तांकां बरें करचें ना. हाका लागून पळय आमकां हांगसर सांगलां, सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. जेजून आमकां खूब सांगलेलें आसा. कितें म्हूण तुवें आयकलां आनी कितें म्हणून तुजें सगळें रिगलोलें आसा तें उतर तें आमी पळोवंक जाय. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवंक लागतलें. कित्याक हें खेरीतपण जेजून आमकां प्रत्येकाक दिलेलें आसा तें आमी सोदून काडूंक जाय. एक फावटी आमकां कळ्ळें की ना त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक लागतले. आनी पळय कितें म्हणटा तो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. म्हणजे आमी एकटी ना. आमी मोग करता म्हणजे कितें देवाक आजीर जालीं की ना मागीर आपशींच बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसून सगळीं आमची उतरां करून येवं ताचें सगळें घडोवंक लागतली. आनी जेजू आमचें सगळें जियेता म्हणटच तो ते भाशेन दुसऱ्यां पासत वावुरतलो आनी आमचे वरवीं तांकां बरेंपण दाखयतलो. हें सगळें घडोवन येवच्याक आमचे हात अशें उंठीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी आजीर जावया. सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट पोजडें कितेंय जावं, चिंतना, भावना, उतरां, चाल हें सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत, पिळून तो काबार जाय पर्यंत. हे भाशेन ताका सगळें आमी समर्पिलें की ना मागीर ताच्या जिवितान आमी भरोन येता. आनी ताचे सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावंकूच जाय. कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे. नाजाल्यार आमचें आपलेपण थंयसर आमकां आडोळटलें आनी आमकां कळटलें की आमी थंयसर ताका सहकार करच्या ऐवजी आमकां जाय पळय तशें करूंक चिंतता. आनी हांगसर मागीर आमची सुबकबाय आसा ती आमकां कळोंक लागतली. हें सगळें भितरलें जिवीत आमचें आसा तितलें जेजूच्या ताब्यांत करया आनी हे भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत ताकाच समोर करुया. आमेन.